विसरोवची संवय कश्ट विसरोवचें दूख विसरोवचें पिडा विसरोवची ताका एक वखद मेळटा खंय मस्तणांनी विसरोवंक तें खाण घेवचें आसा थोड्यांनी सांजेर थोड्यांनी दनपारां थोडीं सकाळीं दोन खाण घेतात कितले ताका वॅलिडिटी इतलीच म्हूण आसता तितले म्हणसर विसरयात खंय आनी सत सांगितलें जाल्यार तें वखद खाण गेल्यार सत पुरा भायर येता खंय राजून सांगिल्लीं उतरां मगच्यान आमी जियोवचो संवसार जावन आसा मिसइन्फॉर्मेशन दिवचो संवसार हर एक दिसा आमी न्यूज चॅनलांत जावंक पुरो पेपरान जावंक पुरो तें वाचचें पयलें उठलेंत मोबायल ओपन केल्लेंत सबार न्यूज आमकां मेळटा वॉट्सॅपान जावंक पुरो सोशल मिडियांत मस्त खबरी आमकां मेळटात मेळिल्ल्या खबऱ्यांत सारकें इन्फॉर्मेशन खंयचें रॉंग इन्फॉर्मेशन खंयचें म्हण कळचें पयलें तें आमी मस्त जाणांक फॉरवर्ड करनासता मस्त जाणांक आमी फॉरवर्ड करनासता एक पटी फॉरवर्ड केल्ल्या मागीर तांकां सगळ्यांनी फॉरवर्ड केल्ल्या मागीर ती पळयन आनेकल्याक फॉरवर्ड करतात तर मगाचे भावनांनी भयणीनो आज आमकां हर एकल्यांक एक आपोवणें आसा सताचें खबर मोलादीक दिर्वें आमकां दिल्लें आमी हेरांक दिवंक आसा हेरांक दिवचे पयलें हांवें तुवें तें काळजांत पुंजोवन दवरूंक आसा नियाळोवंक आसा आनी आमी कितें करचें तें पालवनांतले बरें आमी परत आनी परत आमी फुंकून दवरूंक जाय त्या देखून मगाच्या भावनांनी भयणीनो आज आमी नियाळ करनासतो आमी जियोवच्या संवसारांत मिसइन्फॉर्मेशन संवसार आमी जियेत आसतना सबार कॉलां आमकां येवची आमचे गरजेची न्ही थोडे फुडें आमकां मेसेज जाता आमकां मस्तूच सिरियस आसा इल्ले पयशे जाय आमचे मोगाची व्यक्ती धाडची जाल्यार ती मोगाची व्यक्ती न्ही कोणें घेतल्यान धाडले फ्रॉड कॉल्स म्हणून सांगता ताका आमी असले संवसारांत जियेत आसतना कशें आमी सताक आमचें तें दवरचें सत म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आमचें तें आमी नियाळचें कशें दवरचें म्हणल्या विशयांत एक मोठो नियाळ आमी करूंक एक प्रयत्न करया एक दीस हांव एका फिरगज्यांत आसलेल्या वेळार म्हाका एकलो एक 40 to 45 प्रायेचो एक व्यक्ती मेळूंक आयलो ताणें पयसतोन येता आसतना एक मुखा मोळार एक परजळ आसली म्हाका ताका पळयतना कळ्ळें वो क्रिस्तांवांचो म्हूण कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांवांच्या मुखा मोळार हांगा क्रिस्तांवेली उणी आसात गे म्हणे गे आसात गे क्रिस्तांवांच्या मुखा मोळार इशेन आसलेंच्या मुखा मोळ मुखार आसलेंच्या मुखा मोळार कितें आसा क्रिस्तांवांच्या मुखा मोळार एक परजळ आसता खंय शिवमोगांत आसा हांगा आसा गे हांगा आसा गे पळय एक पिटी दाखय पळय कशी परजळ म्हण व्हेरी गूड पुरो हाका म्हणटा तूं प्लास्टीक स्मायल म्हण मगाच्यान क्रिस्तांवांच्या मुखा मोळार एक परजळ आसता खंय आनी वो व्यक्ती म्हाका मेळोंक तुज्या मुखा मोळार एक परजळ आसलें अशी परजळ म्हणून येता आसतना तो स्मायल दिवन आयलो आनी म्हज्या मुखार आयिल्ल्या वेळार तो म्हणलो फादर ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ म्हूण ताच्या मुखा मोळांतली परजळ पळयत आसतना इतलो हांसो पळयत आसतना हांवें चिंतलें खंयची मस्तू वर्सां तो सांगता आमी आसलो कोणा म्हूण हांवें चिंतलें लगे लगे येताना म्हज्या मतीन डावट खंय पळयला का कलमाडी पळयलें गी अत्तूर पळयलें गी बिकर्णकट्टे पळयलें गी आनी खंय पळयलें का खंय कितलें रिकॉल केला रे तो कोण म्हूण मतीक येना म्हाका लागीं येवन मुखार बसले उपरांत ताणें म्हाका विचारलें फादर ನನ್ನ ಪರಿಚಯ आयता म्हणलो ना म्हळ्यार ताका बेजार जाता वय म्हळ्यार म्हाका म्हजें नांव कितें म्हळ्यार म्हाका सांगूंक गोतूना त्या देखून हांवें तुमच्या बरीत केलें बरें करून स्मायल दिवन ते जाल्यार ताणें सांगलें फादर ನೀವು ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ म्हाका समाधान जालें खंय येदळो मेळोंक वतना आमी तुमकां मेळूना तुमी म्हाका मेळूना आमी दोगांय खंय मेळूना मागीर म्हाका डावट इतलें बारी वळखीचो मनीस आयिल्ले बरीत बारी क्लोज फ्रेंड आसले बरीत पयसतोन स्मायल दिवनूच आयले न्ही गी मोतीन चिंतलें म्हाका सांगूना ताका अशें जाल्लें मागीर तो बसलो आनी हांवें विचारलें तूं खंयच्यान आयले कितें उलोवंक आयलें गे मागणें करूंक आयलें कित्याक आयलें विचारल्या वेळार तो म्हणलो फादर हांव तुमकां मात्र न्ही खंय पुरो इगर्ज पळयता गे थंय वचून पयलें पाद्र्यापाक हांव कोण म्हूण वळख करून दितां आनी ताणें वळख कशी आराम केली ताचें नांव ರಾಜು म्हूण सांगून ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ताचें नांव राजू म्हूण सांगून राजू आयलो आनी बसलो आनी म्हणलो फादर म्हजें नांव राजू म्हूण सांगून राजू म्हळ्यार कशें म्हळ्यार एक फेमस मनीस सकाळीं उठलें म्हाका मस्त कॉलां येतात कॉलां कित्याक म्हळ्यार ताका
ताजें बिझनेस कितें म्हळ्यार सकाळीं वेग्गी मल्पे येवचें मासली गाणी घेवची आनी थंय वचून सकाळीं दनपरा भितर मासली खाली जाता आसली आनी घरा येवन न्हिदचें काम तितलेंच अर्दे दिसाचें काम मात्र राती हांगा येतालो मासली व्हरतालो विकतालो दनपरा भितर मासली बरा खाली आरामसर रावतालो अशें आसतना कोणी म्हणी बऱ्यान आसात म्हण सांगिल्लें पळयल्लेंत कोणी म्हणी बऱ्यान आसा म्हण पळयल्लेंत ताका आडवाटेक हाडचें कशें म्हण मस्ताना राखूनंत आसतात कोणी म्हणी इल्लें वयर येता म्हणटा आसतना ताचे पांय कशे ओडचे गे म्हण राखून मस्त जाण आसतात इतले दीस ताका इश्ट नासले त्या वेळार मस्त क्लोज फ्रेंड्स जावंक आराम जाले आनी राजूक इतले फ्रेंड्स जाले गे म्हळ्यार सगळें ताका कुमक करूंक येताले कित्याक कुमक करूंक येताले गे म्हळ्यार राजूक कुमक करी जे म्हण न्हय मासली पुरो विकून गेल्ले मागीर राजूक बरे पयशे मेळटा आसले आनी ते पयशे वांटून घेवंक साबार जाण येताले आनी तांणी सोकास राजूक एक संवय शिकयली विसरोवची संवय कश्ट विसरोवचें दूख विसरोवचें पिडा विसरोवची ताका एक वखद मेळटा खंय मस्तणांनी विसरोवंक तें काण घेवचें आसा थोड्यांनी सांजेर थोड्यांनी दनपरां थोडीं सकाळीं दोन काण घेतात कितले ताका वॅलिडिटी इतलीच म्हण आसता तितले म्हणसर विसरयात खंय आनी सत सांगितलें जाल्यार तें वखद काण गेल्यार सत पुरा भायर येता खंय राजून सांगिल्लीं उतरां आनी म्हणलो फादर म्हाका इतलें विसरून पडलें गे म्हळ्यार घरा वेचेंत विसरलें म्हाका पयशे कितले खंय गेले म्हणी कळना पुरा विसरलें म्हाका आनी लास्टाक राजू कितें जालो गे म्हळ्यार तें वखद नासतना ताका एक दीस म्हणले वचनातलें अशें जालें मस्त पयशे मेळटले घरा ताज्या भुरग्यान आनी बायल्यान सांगलें की आळे पियोवन घरा येशे जाल्यार तुका घरा भितर रीग ना ताका घरा भितर रीग दिवना घरा रीग दिवन जाल्यार कितें आमी आसा म्हणाले इश्ट आमी आसा भियेनाका कित्याक म्हळ्यार हाजे कडेन आणकी पयशे येयले उरले एक दीस ताजे पयशे पुरा मुक्त जाले खाली जाले कामाक येवचें सोडलें सकाळीं तामाल जावन आसल्यार खंय कामाक येचें कामाक वचें सोडलें आसले इल्ले पयशे पुरा काडले ताका टायट पियोंक दिलें आनी एक कडेन व्हरून सोडलें ताजेंच रिक्षा काण घेवन ताजे फ्रेंड्स बरोबर गेले म्हाका अशें घडटा आसतना सकाळींचें 7 वरां जाल्लीं आनी राजून दोळे सोडता आसतना रातीन पडलो राजू सकाळीं दोळे सोडता आसतना उक्ते करता आसतना ताचें माथें खुर्साच्या त्या मॅटा वयर आसलें कुरीस दवरला न्ही ताच्या मॅटार ताजें माथें आसलें आनी अशें पळयत आसतना तें इगर्जेचें दार उक्तें आसलें आनी भितर मिसाचें बलिदान चल नासलें आनी थंयसर ताणें दोळे सोडचे वेळार याजकान सांगलीं तीं उतरां ताणें सामा आयकल्लीं कन्नडान तीं उतरां कितें म्हळ्यार ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती सुभागी ಇಗೋ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಕುರಿಮರಿ ಇದರ ಪಾಸ್ಕ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು आणि मीस मुखार गेले इल्लो वेळ जाल्ल्या उपरांत जागो जालो आनी ती उतरां ताका परत आनी परत परत आनी परत परत आनी परत म्हणल्यार बरी मोती घेवन आसली आनी त्या वेळार राजू थंयसर आसले विगाराक मेळोन गेलो आनी तो म्हणलो फादर ನೀವೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ म्हणलो बापाचे पुताचे जन आराम जाल्ले मीस वसूनय क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा म्हणटा म्हण सरी पाद्रेपान मस्त म्हणलें आसा कंचे म्हण कंचे उडास येना ह्या जगाक ताणें सांग ಇಲ್ಲ ಫಾದರ್ ನೀವೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿ ಫಾದರ್ म्हणलो ಪಾದ್ರೆಪಾನ್ सांगलें ಪಿತನ ಸುತನ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ म्हणलो पाद्रेपाक तें उडास येवना मागीर बसून नियाळ करतना ताका उडास आयले ही देवाची शेळी फादर ती देवाची शेळी खंय आसा दाखय म्हाका हांवें पियेलें सगळें म्हाका एकच पडी देवलें फादर कंप्लीट म्हजी जिणेर एक तर करंट पास जाल्लें बरी जालें हांव चिंतलो इतलीं वर्सां म्हजे फ्रेंडच संवसार म्हूण सावन म्हजे इश्टच म्हजे संवसार म्हूण चिंतलो हांव तेंच सर्वस्व म्हूण चिंतलो फादर आज म्हाका सताची वळख जाली ती उतरां परत आनी परत आयकचे प्लीज सांगा फादर म्हणलो तो आनी 3-4 पडी याजकान ताका 300 उतरां सांगलें मगाच्यानो तो राजू म्हणलो फादर ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಾವಾನ್ ಸಕ್ಕಡೆ ಮಕ म्हणताली ಇವನು ಟೈಟ್ ರಾಜ ಇವನು
टाईट राजू म्हळ्यार केदाळे टाईटच जावन आसताले आनी हांवें पियोनचें सोडून 8 वर्सां जालीं म्हणाली कितलीं वर्सां 8 वर्सां फादर 8 वर्सां आतां घरा वेता समाधानान आसा म्हजे इश्ट कोणी सांगता ना कित्याक म्हळ्यार कोणायक हांव पयशे दिना कोणायक पियोंक दिना घरा येयल्ल्यांक उदक च्या कॉफी सोडल्यार दुसरें खंयचेंय ना त्या देखून मगाच्या भाव भयणीनो राजू म्हणालो इतलीं वर्सां हांव टाईट राजू जावन जियेतालो ताका हांवें सांगलें राजू आसतो म्हळ्यार 8 वर्सां तूं टाईट राजू सोडून आतां स्मार्ट राजू जाले खंयचे राजू जाले स्मार्ट 7 जाणां जाल्लो व्यक्ती स्मार्ट जावन जियेता